आमदार गोविंदाक मंत्रीपदावेल्यान देवयले उपरांत दुसरेच दिसा बेतकी खांडोळा पंचायतीचो पंच दिलीप नायका, सरपंच विशांत नायक आणि उपसरपंच संजीवनी तळेकारा आड अविश्वास थारा वाडिल्लो। मात आमदार गोविंदान आपल्या राजकीय रणनितीन बेतकी खांडोळा पंचायतीचो कंट्रोल आपल्या हातात दवरला। विशांत नायक परत सरपंच। सत्याचो हो विजय जाताच जाता म्हाका दिसता ही तंतोतंत ताणें उलयले वाक्य जे आसा ते खरें ठरिल्ले आसा। प्रत्येक मार्गाचेर अडथळे आसतलेच, पण ते अडथळ्याचेर मात करपाची कापस्ताद आमच्याय भितर आसा। बरेचशे जाणांक मान घेवपाचें एखादें नासना, ताका आमी कांय करपाक शकना। पण हांव म्हणटलों प्रत्येक मनशाची वळख जी आसता ती प्रामाणीकपणाचेर आसता, निस्वार्थपणाचेर आसता। म्हाका दिसता इतिहासांतली ही म्हाका दिसता पयलेच फावट आसतली ज्या वेळाचेर खास करून बेतकी खांडोळा अविश्वास ठराव हाडून तेच लोक परत सरपंच आणि उपसरपंच जाल्ले आसा। त्या वेळाचेर आमी अशे तरेचे आमचेच लोक ज्या वेळाचेर आमचेचेरूच घालो घालतले, तो कुराड्याचो घाव हो तेंचेरूच पलटतलो। अविश्वास ठराव जालो तुका हांवें सांगलें हो एक जो विजय आसा हो सत्याचो विजय जावन आसा। ताका लागून त्यो आनी फाटल्यो ज्यो कितें घडले घडामोडी घडल्यो तेजेर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना। पूण एकूच सांगतलो सत्याचो हो विजय सदांच जातलो। 2027 जेन्ना येतले तेन्ना आमदार जो आमच्या सत्याच्या वाटेर वयता म्हाका दिसता 27 सुद्दां परत एकदां आमचो आमदार निवडून येतलो। त्याच बरोबर सांगलेलें आसा की जी कामां जातली आनी जी सत्यान कामां जातली हें सत्य हें सदांच जिखता आनी हो एक सत्याचो विजय जावन आसा अशेंच तांणी आतां म्हणलेलें आसा। बेतकी खांडोळेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।